Joel, what is your initial remarks after seeing the meeting, the tone and tenor of it? See, Pramod, the meeting per se was a platform to launch the BJP's, Lok Sabha campaign. If we think that this is going to be some kind of a platform to raise issues, no, it was not. So, Indun Bidar very clearly, Amit Shah elaborately explained the performance of the BJP government over this last few years. Tidun Bidar, he gave a clear mandate to Pramod Sawant. Surprisingly, so that je pramanante he kela ki Pramod Sawant's leadership and his performance. Idun Bidar सगळी एक इलेक्शन पिच शी तयार केल्या ताणें. ही इज नॉट एड्रेस एनी इश्यूज. ताणें आख्खें आपलें कितें परफॉर्मन्स आपण कितें बीजेपीन कितें कितें केलां, स्किमीज हे केल्या, सेंट्रल स्किम्स ज्यो केल्या, द फंडिंग which the central government has given to the state, crores of rupees in highways and other projects. So Indun Bidar एक उपेक्षा नाशिल्ली की somebody would raise issues and आता तुवेंच म्हणला पळय आमचो रवी नायक बहुजन समाजाचे इश्यू घालता म्हणून, तशी कोणाची एक हें आसूंक ना की आमी ते इश्यूज मांडटले आनी ते एड्रेस जातले म्हणून. सी at this stage even the BJP has not named their candidates. It's very simple. They have not come out very clearly. Even on the stage they have never said Savaikar is their South Goa candidate or Shripad is their North Goa candidate. No, they have not said that. It's also too early to make any such kind of a statement. So this is just a start, But having said that, there was a lot of expectations from people from outside who were not maybe present there, that he will make a comment on Madhai. Madhaiचे भितर जे भाशेन हें जाल्लें चळवळ जाल्ली, लायक द वे पीपल हॅड टेकन हीज कमेंट इन बेलगावी, तेजे वयल्यान एक कितें तरी तो सांगतलो आनी म्हणटलो काय म्हणून अपेक्षा आशिल्ली. एंड एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर दॅट मोमेंट वेर ही वूड मेक सम कायंड ऑफ अ कमेंट देर. तो जावंक ना. But that's not the end of the story. I mean, see, this is going to be a one-year campaign. So you cannot expect him to... It's just a beginning. Just a beginning. एक असा हो मुद्दो काढलो इम्पॉर्टंट मुद्दो की that repetitive emphasis की प्रमोद सावंत as a successful chief minister. कारण we are in a very interesting cabinet right now. ह्या कॅबिनेटा भितरूच असे काही मंत्री आसात जांकां मुख्यमंत्र्यांच्यो खुबश्यो गजाली खुबतात, दुखतात, तोपतात, लागतात. आणि काल भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्र्या उपरांतचे सर्वोच्च नेते येवन प्रमोद सावंतांची स्तुती करतात. टू एन एक्सटेंट कितें सांगतात की आपली 15 राज्यां भितर सरकार आसात, पण हांगा जशी कांय कार्यक्रम राबयल्यात तशें तुगेले बाकी कडेन सुद्दां राबयले ना ते सांगपाक आपल्याक अभिमान दिसता आनी आपूण ते सांगतना फाटी फुटी पळयना म्हणून. डू यू थिंक yesterday's meeting, as Joel said, it's the beginning of a Lok Sabha campaign, but it has been a biggest validation of Pramod Sawant's leadership as chief minister? हय, म्हाका तशेंच दिसलें प्रमोद तूं म्हणटा अशें की ताचेर एक तेणी सिक्का मोर्तब केलो की प्रमोद सावंत हो फुडली हो म्हाका संपूर्ण टर्म जो आसा तो पुराय करपाक शकता. कारण कांय आमचे म्हणजे भारतीय जनता पार्टींतलेच तांचे लिडर प्रमोद सावंता बद्दल जे वयर ह्या पावयतात, कंप्लेंट्स पावयतात, अशा वेळार एक राजकीय हेतून एक चर्चा आशिल्ली विशेष करून भारतीय जनता पार्टीन आनी काय ऑपोजिशना भितर की लिडरशीप चेंजीस जातली, परत रुमर्स घालतले वयताल्यो, रुमर्स घालतात, अफवा येतात परते की जावं शकता लोकसभेच्या इलेक्शना उपरांत जावं शकता कितें म्हणून. पूण ह्या सगळ्या गजालीक म्हाका दिसता काल एक पूर्ण विराम मेळ्ळा आनी ताचेर परत आतां सध्या कांयच चर्चा जावंक जायना. खरें म्हटल्यार की प्रमोद सावंताचें नेतृत्व मान्य जालां आनी तांच्यानी जें म्हटलं अमित शाहान की स्वयंपूर्ण गोवा सारकी मोहीम जी पंतप्रधानान आत्मनिर्भर भारत चलयली मोहीम, त्याच धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोवा चलयली आनी प्रशासन लोकांक लागीं व्हेलें. सो ही जी संकल्पना आसा ही आमच्या खंयच्याच राज्यांनी आपल्या जावंक ना म्हणटा तो, म्हणजे ज्या राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आसा. अशा वेळार प्रमोद सावंता खातीर हे मोठें हे प्रमाणपत्र एक्चुली की एक लिडर म्हणून राज्याचो की एका देशाचो गृहमंत्री सांगता की तूं जें काम करता तें काम खऱ्यांनीच बरें आसा आनी तोखणाय करपा सारकें आसा म्हणून. म्हणजे प्रत्येक विशयाचेर मायंडीचो विशय आसत. साऊथ गोव्याक धरूनच काल त्यांनी म्हाका टार्गेटेड काय पॉयंट केले तितूंतलो मायंडीचो विशय डॉक्टर प्रमोद सावंतान पंतप्रधाना कडेन मांडून तो सोडयलो. अशा प्रकारचे उल्लेख जे परत त्यांनी केले म्हणजे होम मिनिस्टरान जे केला
म्हाका दिसता की तूं म्हणटा अशें पूर्णपणान त्याची हे इस्टाब्लीश करपाच्या नजरेनूच कालचें भाशण आशिल्लें. म्हणजे लोकसभेच्या प्रचाराची सावथ गोंयांतली काल सुरवात जाल्याच, पुणूच त्याच्याच वांगडा त्या सगळ्या अफवाचेर सगळ्या चर्चांचेर पूर्ण विराम दीत तेणी सांगलें की प्रमोद सावंत हेच्याच नेतृत्वा सकयल हे सगळें जातलें. आनी कारण प्रमोद सावंताक बदलपाचो विशयच येयना. आमी जर पयले फाटल्या 4 वर्सांक कसलीं इलेक्शनां घे तूं, पंचायती पासून पालिका झेडपी कसलीय घे, सगळ्या इलेक्शनांनी भारतीय जनता पार्टीक प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल यश आयलां. आत्ता विधानसभेत सुद्धा 33 संख्याबळ आसा जे भारता गोंयच्या इतिहासात केन्नाच खंयच्या पार्टीक नाशिल्ले. इतलें संख्याबळ प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल आसा. सो अशा वेळार अमित शाहान जी काल स्टेटमेंटां केल्या आनी ताचे जर कौतुक असो वर्षाव जो केला आमी म्हणटा ते म्हाका दिसता की प्रमोद सावंताचें नेतृत्व त्यांनी सगळ्यांनी स्विकारला असो ताचो अर्थ काडूं येता कालच्या हातूंतल्यान. हय किशोर, की आमी जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना वी सेड दॅट प्रमोद सावंत हॅज ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम अ सिलेक्टेड सीएम टू इलेक्टेड सीएम. एक गजाल जाणवता कालचें जे अमित शाह हांचें भाशण आशिल्लें ताजे उपरांत द इलेक्टेड सीएम हॅज नाव बिकम अनडिस्प्युटेड. ना एब्सोल्युटली प्रमोद, ज्या तरेन आता पांडुरंगान सांगला की विषय कसो आसलो की जी जाहीर सभा असली ती जाहीर सभा इलेक्शनाच्या संदर्भात, लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात. आता एकूच सांगला पांडुरंगान की एक गजाल कालच्या अमित शहाच्या मिटिंगेंतल्यान स्पश्ट जाता की स्थानिक पातळी वयले कांय लिडर जे आसात ते हेर पक्षासून BJPन येयल्या, ते खूप महत्वाकांक्षी लिडर, खूप जाणांची खूप कितें कितें इच्छा आसात. तांच्यांनी प्रमोद सावंताचें नेतृत्व मान्य करूं अथवा न मान्य करूं, पूण श्रेष्ठी जे आसात, हायकमांड जे आसात तेंच्यांनी प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाचेर शिक्कामोर्तब केल्लेलें आसा. आनी ज्या तरेन म्हणजे आतां मेरेन BJPन आमकां फक्त मनोहरबाब पर्रीकराची तोखणाय आयकपाक मेळटाली. आयज फर्स्ट टायम अमित शाह म्हणजे जो केंद्रीय गृहमंत्री आणि BJPचो सगळ्यात व्हडलो लिडर, तो प्रमोद सावंताची ज्या पद्दतीन तोखणाय तेणी कालच्या मिटिंगेन केली तातूंतल्यान 2 गजाली स्पश्ट जाल्यो. एक म्हणजे स्थानिक पातळीचेर नेतृत्व बदलाची चर्चा आसा ही श्रेष्ठींक खबर आसा आणि तेचेर तेणी स्टॉप जावची ती, आणि दे आर टोटली विथ प्रमोद सावंत हे तेणी कालच्या म्हणटा की दिस इज अ सिग्नल, एब्सोल्युटली सिग्नल. ना जाल्यार त्या फूल भाशणान प्रमोद हो उल्लेख करपाची गरजूच नासली. तेणी ज्या तरेन केंद्रातल्या भाजप सरकारच्यो गजाली आणि राज्यातल्या भाजप सरकारच्यो गजाली सांगतात. किशोर, यू आर रायट की ताणी गोवा सरकार म्हणलां ताणी प्रमोद सावंत एम्फसाइज केला. येस येस, एब्सोल्युटली इट इज अ क्लियर सायन की ह्या विशयाचेर आणि ह्याच्या फुडें डिस्कशन जावंक जायना. आणि ही हॅज गिवन चॅलेंज टू प्रमोद सावंत की यू हॅव टू प्रूव युअर लिडरशिप नाव बाय विनिंग द साऊथ गोवा सीट. लेट्स विन इट. ती जर आणि प्रमोद सावंत जिकात जाल्यार मागीर प्रमोद सावंत हो एक व्हडलो लिडर BJPच्या हेतून एक तयार जातलो. दुसरी गजाल प्रमोद, एक गजाल की कालची मिटींग जी जाली पळय की कशें आसता गोंयान आमकां संवय आहा की दिवाळे पयलीं कितके जरी तूं फोव खाल्ले जाल्यार ती फोवाक मजा ना. चवथी पयलीं कितली घुमटां वाजयली जाल्यार ती मजा ना. इलेक्शन येत जाल्यारूच त्या सभेक आणि त्या प्रचाराक. कालची सभा ही जरी BJPन एक जागृताये खातीर घेतली पूण तेका एक ते जे एक एनवायरमेंट आसता इलेक्शनाचें एनवायरमेंट, वारें, ते अजिबात ते वारें दिसोंक ना. बाबडे आमचे आतां लोक कशे जाल्या, चला बसा, DDSSY कितले आसात, गृह कितले आसात, हे लिस्टात आहात कार्यकर्त्या कडेन, बूथ अध्यक्षांकडे. कोण जर ना बाबा म्हाज्या नज फुडल्या म्हयन्यान मेळचे ना, बसा गाडयेन वचपाक कित्याक बेकारूच आहात लोक. वातावरण वारें ना, अजिबात मजा येवंक ना, मजा येवंक. ओके Joel, you also feel that this is the validation of Pramod Sawant's leadership. You mentioned about that point, but to go into a bit more detail, yes. Do you think this speech of Amit Shah silences any and all rumors/doubts about the leadership issue? See, that leadership issue has been hanging for a long time. Pramod, if you see, and as journalists we come to know about this more often than not, like everything revolves around Delhi. So इंगेच्यान कितें जाता जाल्यार एकामेकाची कंप्लेन करपाक Delhi पावता. So that undercurrent was always there, one against another. तितून भितर कितें जाल्लें आतां, opposition also started joining in that kind of a fight. If you see, there was a conscious attempt made by the opposition to target the CM. Yes.
फेलियर ऑफ द CM आनी कितें CMाचेरूच ते हें करताले टिका करताले पळय मुद्दम तूं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स देट हॅज बीन अ कॉन्शियस एंड अ कॅल्क्युलेटेड नॉट रेस्ट ऑफ द कॅबिनेट. नॉट रेस्ट ऑफ द कॅबिनेट. तूं पळय दुसऱ्यांक कोणाक टार्गेट करूंक ना. इवन इफ देर वॉज इट वॉज लायक अ प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट अशें म्हणून तेणी टार्गेट केल्ली. आतां कितें केलां अमित शाह हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर एंड पुट इट टू रेस्ट एट वन गो सेइंग दॅट नथिंग डुईंग ही हॅज बीन द बेस्ट लिडर ऑफ द BJP अशें इतलें एम्फसीस दिलां की इवन हीज नेम ही हॅड स्टार्टेड बिफोर पर्रीकर. पर्रीकराचे पयलीं ताका तेणी सांगलां ही इज द मोस्ट सक्सेसफूल CM ऑफ द BJP म्हणून सांगलां. आउट ऑफ द 15 स्टेट्स फॉर हीज ऑल हीज स्किम्स ऑल वॉट इज डन फॉर द स्टेट. आनी तेच्या फाटल्यान मागीर तो पर्रीकराचे उलोवंक लागलो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर इन अदर थिंग्स जस्ट टू बॅलन्स इट आउट. बट दीस वॉज अ कंप्लीट एंडोर्समेंट ऑफ लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर. दुसरो विशय जो आसा तो इंट्रस्टींग विशय कारण अल्टिमेटली आमकां सावथ गोवाचेरूच उलोवपाक जाय. आमी टोन एंड टेनोराचेर मुद्दाम उलयल्या बिकॉज तातूंतल्यान कांय मेजर पॉलिटिकल मॅसेजींग जालां काल.